दिव्यवाणी 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 मोगाच्या भावांनो भयणींनो परत दिव्यवाणी लाईव्ह या माध्यमा मुखांतर आम्ही संगता मेळ्ळ्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करचे खातीर आमच्या एकल्याच्या जिणयेंत सभातराचे कश्ट आमकां अनुभव करूंक मेळटात पूण आमच्या कश्टांत आमच्या दुखांत आमी कशें सोम्याते थीर रावचें म्हणल्या विशयान आज आमी नियाळ करतले आहोत पयलीं आमकां आमी सोम्या मुखार दवरया तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता म्हणल्या ह्या भजना मुखांतर सोम्याचो आधार आमी मागया तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता फाल्यां कितें घडात तें हांव नेना फाल्यां कितें घडात तें हांव नेना पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता दुखाच्या कोंडान संवसार बुडोवन गेला दुखाच्या कोंडान संवसार बुडोवन गेला सुखाच्या राजाक तुज्या भोव आशेला सुखाच्या राजाक तुज्या भोव आशेला तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेता देवाचे उतर सा मातेवाच्या वांदेला तावन अवस्वर 16 वाक्य 26 तावन 27 पर्यंत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी आपलो खुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता पूण जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलोच म्हणया तर हातूंत ताका कितें फायदो वो आपलो जीव फाटीं घेवंक मनशान दुसरें कितें दिव्येत मनशा पूत आपल्या बापाच्या महिमेन आपल्या दुता सोवे येतलो आनी त्या वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्या प्रमाणे प्रतिफळ दितलो मोगाच्या भावांनो भयणींनो कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तो आपणाकच इन्कार करून दी आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या फाटल्यान येवं दी म्हणटा जेजू आमकां आमी एक सवाल विचारूं जाल्यार म्हाका सोम्याचो पाटलाव करूंक
खुशी आसा आमची जाप कितें जर आमी सोम्याक सांगता वय सोम्या म्हाका तुजो पाटलाव करूंक खुशी आसा तर सोमी म्हणटा तर तुकाच तूं इन्कार कर तुजो खुरीच तूं घे आनी म्हज्या फाटल्यान ये आमकां इन्कार करून खुरीस घेवन सोम्याच्या फाटल्यान आमी वचचें म्हळ्यार कितें सभारपोटी फोन करता आसतना थोड्यांनी म्हाका सांगचें आसा फादर म्हाका कश्ट उपरांत कश्ट म्हज्या जिणेंत येवन आसात अनवरां उपरांत अनवरां फादर म्हज्या कुटुंबांत पिडा शिडा सुकल्ली म्हणली ना नश्ट उपरांत नश्ट खंयच्याकी हात घाल्यार यशस्वी मेळना सोलवोनी उपरांत सोलवोनी हे सगळे म्हज्या जिवितांत कित्याक घडटा म्हणून म्हाका समजना अशें सभारांनी सारचें खंडीचर मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या मतीन ती असली सवालां आयल्यांत थोडे फावटी कित्याक आमच्या जिवितांत हे कश्ट आमच्या कश्टांक कसलो म्हणे अर्थ आसा गी ह्या आमच्या कश्टां दुखांत आमी सोम्याचो खरेपणी फाटलाव करचो कसो हे थोडे संगती आज देवाच्या उतरा मुखांतर नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया एक वॉट्सॅपाची मॅसेज थोड्या दिसा पयले म्हाका एकल्यान धाडिल्ली इंग्लिशांत ती मॅसेज अशी आसली हर्ट इज नीडेड टू मेक यू ग्रो फेलियर इज नीडेड टू मेक यू नो loss is needed to make you gain because some lessons are best when learnt through pain. Porta briduttra mogacha bhavano bhainino hurt is needed to make you grow. आमच्या जिवितांत आमी वाडावळ जोडी जायतर दूख आमी घेवंक तयार आसूंक जाय भुरगें एक सोलोंक शिकता आनी पडून उठला मुखांतर सायकल सोडटना जालो हांव पुरा सबार पडटा सुरवेर आमी शिकता आसतना दूख आमच्या जिवितांत वाडावळी कारण जाता Failure is needed to make you know. आमच्या जिविताची सलवणी आमकां सबार संगती लिसावा कळीत करता सत कितें म्हूण समजोवच्या खातीर सलवणीची गरज आसा लॉस इज नीडेड टू मेक यू गेन जिणेंत आमी कितेंय जोडी जायतर आमी सांडूंक तयार आसूंक जाय आमचो वेळ आमी खंयच्याक दी जाय म्हणलें समजून तसो वेळ आमी आमच्या कुशलाया खातीर दिवेत आसलो तो सांडून एका निर्दिश्ट उद्देशान तो उपयोग केला मात्र कितें आमकां जोडूंक जाता दाखला सांगचें जाल्यार भुरग्यांचें शिकप सबार भुरगीं टीव्ही मुखार वेळ करसूंक पुरो या हेर गम्मताच्या वेळान तो करसूंक पुरो ते सोडून शिकपांत एक निर्दिश्ट उद्देश आसली ती भुरगीं आपल्या शिकपात चड गमान दिवन तरबेज जोडटा आसतना शिकप करता आसतना तांकां बरें फलितांश मेळटा आमी ते जाणाव आपली कुशलाय आपलो तो वेळ कुशलायक दिवचो सोडून शिकपांत दिता आसतना
प्रतिफळ थंयसर आसा. बिकॉज सम लेसन्स आर बेस्ट वेन लर्नड थ्रू पेन. आमच्या जिणेली सवां आमच्या कश्टांत दुखांत आमी बोवरत्या रितीन शिकता. आमच्या जिणेचेर मोगाच्या भावना भयणीनो आमी नदर गलजलेंत आमी पळयता. जर आज आमच्या जिवितांत साबार संगती आमी जाणा जाल्यार आमच्या जिणेंत बरे निर्धार आज आमी घेवंक शकता. जर आमच्या जिवितांत आज अनेकल्याक एक बरें मार्गदर्शन आमी दिवंक शकता, तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्याच जिवितांत आमच्या अणभोगांत आमी सोंसले ते कश्ट ते दूख हाका कारण जावन आसा. ह्या मुखांतर जिणेची वर्तली सवा आमी शिकयल्यान आज आमी त्या अणभोगांतावन अनेकल्याक आमी जोगते मार्गदर्शन दिवंक शकता. या आमकांच मुखार कश्ट आयिल्ल्या वेळार ते आमी बोवडा धैर्यान फुड करूंक शकता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिविताच्या कश्टांक, आमच्या जिवितांत येवच्या दुखाक, आमच्या अडचणेक, आमच्या पिडेशिडेक एक अर्थ आसा. बेस्टेंस हे संगती आमच्या जिवितांत घडनात. आमची आशा हर एकल्याची की आमच्या जिणेंत संतोष सदांच आसा जाय म्हणून आमची आशा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमी संतोष धादोसकाय आशेत आसतना आमच्या जिवितांत आसा जाय म्हणून खंडीत जावन तो संतोष तो धादोसकाय भरपूर रितीन संपूर्ण रितीन आमी अणभव करच्या खातीर आमी कश्टाच्या दुखाच्या त्या वाटेंतल्यान सोमकोंक आसा. जिणेच्या दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी सोमकोतलो हांव गायनांनी म्हणून आमी गीत गायता. सोम्याच्या मेटांनी मोगाचें आमी सोमकल्यार आमच्या जिणेच्या हर एका दिसांनी संतोषाची गायन आमी गायतल्या. सोम्याची ती वाट कुर्साची वाट, कश्टाची वाट. त्या वाटेन सोमी सोलोवन गेल्लो ती वाट जर हांव विसता तर जिणेच्या 100 दिसांनी गायनांनी हांव सोमकतलो. मोगाच्या भावना भयणीनो आज देवाचें उतर आमकां कितें सांगता आमच्या कश्टा विशांत, आमच्या दुखा विशांत. सा पेद्रूचे पयलें पत्र 2 वसवरांत 1 Peter chapter 2 verse 19 and 20 19 आनी 20 वळ. एकलो अन्याय वरवीं आपणाक सोसूंक मेळटा तें देवा पासत म्हूण चिंतून सोंसता जाल्यार तो निजाकी देवाक मानवाता. तुवें केल्ल्या चुकी खातीर तुका मार पडटना तूं सोंसणीकाय दाखयशी, पूण हातूंत तुका कितें होगळाप. म्हाका देवाचें तर सांगता थोडे फावटी आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट सोंसूंक मेळटात आमीच केल्ल्या चुकी वरवीं, आमीच केल्ल्या वायट निर्धारा वरवीं, आमीच आमकां मेळिल्ली ती देणी होगडायल्ल्या वरवीं आमकां कश्ट दूख सोसूंक मेळटा. पूण मोगाचें न्हू ह्या वरवीं जर कश्ट सोसूंक मेळटा, दूख सोसूंक मेळटा, तातूंत होगळाप दिवचें तशें जाल्यार कितेंच ना म्हणटा देवाचें उतर. बदलाक बरें केल्ले खातीर तुका जोर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें तेन्ना जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तुवें बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें. तुवें बरें करता आसतना साबार लोक तुजे विशयान वायट उलयता सांग पुरो. तुवें चिंतिनासतना कितें अनेक लोक सांगता तुवें तेशें चिंतून केलाय, त्या खातीर तूं केलाय, तुका सूख उद्देश तुज्या कार्यांत तो घालता आनी अशेले संगती तुज्या गामान येता आसतना तुका दुखता. बऱ्या उद्देशान तूं कितें करता आसतना ताका एक वायट उद्देश म्हूण सांगून अनेक लोक तुजें नांव पाड करता, तुका मस्त दुखता. आनी असले कश्ट, असले दूख तुज्या सुखी वरवीं न्हय, पूण तूं बरें करूंक वता आसतना तुका अनेकल्यान कश्टाक दुखाक वळख करचें तें देवाक मानवाता म्हणटा देवाचें उतर. मोगाच्या भावनो भयणीनो आमकां भक्तीन जिवच्या खातीर क्रिस्ता जेजू थंय
कस सोसूंक आसतलेंच म्हूण सांग पावलो आमकां सांगता. जर हांव आनी तूं एक क्रिस्तांव सोम्याचो फाटलाव धर म्हूण सांगता हांव, तर खुरीस आमचे दिसपरते जिणेची एक वाट अप्रूप न्ही मोगाच्या भाव भयणीनो. त्या देखून जेजू लुकाच्या वांजेलान सांगता, तुजो दिसपरतो कुरीस घे, टेक अप युअर क्रॉस डेयली. आतां आमी आयकल्लें मातेवचो वांजेल थंयसर डेयली म्हूण ना, तुजो कुरीस घे आनी म्हजो फाटलाव कर म्हूण सांगला. पूण लुकाच्या वांजेलान थंयसर वाक्य आमकां वाचूंक मेळटा, टेक अप युअर क्रॉस डेयली, म्हळ्यार सदांच हर एक दिसा कुरीस तुज्या खांद्यार घे आनी म्हजो फाटलाव कर. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सोम्या जेजूचो फाटलाव करता आसतना खुरीस घेवंक सदांच तयार आसूंक जाय. आनी सोम्याचो खुरीस घेवंक आमी तयार जाता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो कितें घडटा सांग पावलो आमकां विवरसून सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 5व्या वस्वरांत, रोमन्स चॅप्टर 5 वर्स 3 to 4. बोर्ता बरें उतरां आमी थंयसर वाचता. आमच्या कश्टा अनवरांती तो म्हणटा आमी संतोष पावता. मोगाच्या भाव भयणीनो पळया, आमच्या कश्ट अनवरांती आमी संतोष पावता. कित्याक कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट दाखयतात. कश्ट अनवरां सोंसणीकायेक वाट दाखयतात. सोंसणीकाय आमची तिरासान पारखूंक पावता आनी तिरासान आमचे बरवशाचें मूळ जावंक पावता. असलो बरवसो आमकां निराश करिना. मोगाचे भाव पळया, कश्ट दूख पिडाशिदा आमच्या जिवितांत आमकां सोंसणीकायेक वाट व्हरतात, तिरासान पारखूंक आमकां साथ जातात, मात्र न्ही एक बरवशाचें मूळ जावंक पावून आमकां तो बरवसो केन्नीच निराश करिना. आमी निराश जावचें ना म्हणटा. कित्याक आमचे कश्ट आमचे दूख आमी सोम्याच्या कुर्सांतय सोम्याच्या कश्टांतय समजून घेता. जर सोम्यान आपल्या कश्टा मरणा मुखांतर मनशाक वळाची सोडवण केली तर मोगाच्या भाव भयणीनो तास आमच्या कश्टा मरणाक कश्टा दुखीक अर्थ आसा. सोम्याच्या कश्टा संगी आमी ते मेळयतना सोम्याच्या त्या सोडवणेंत आमी भागीदार जाता. ह्या खातीर सांगपाक सांगता फिलिपिकारांक बरयल्लें पत्र 1 वस्वर 20 आनी 7वी ओळ. क्रिस्ता खातीर कश्ट सोंसचें एक देणें सोम्यान म्हाका दिला म्हणटा तो. सफरींग फॉर क्रायस्ट इज अ गिफ्ट आय हॅव रिसिव्ड. एक देणें मोगाचें न्हू. जेजू आमकां एक वर्तें देणें फावो करता, ताच्या खातीर कश्ट सोंसूं आनी ते कश्ट आमच्या जिणेंत आमी मोगान स्विकार करूंक सदांच तयार आसचे. पूण मोगाचें आमी जाणाव तितलें सुलाभाचें न्ही. जेजून आपल्या शिसांक आतां समय केला 16व्या वस्वरांत इल्लेशें पयलें आपल्या कश्टा मरणा विशयान सांगलें शिसांक. आनी ते सांगता आसतना पेद्रू म्हणा लागलो, कुशीक जेजूक आपयताना म्हणटा, देव तें तुका निर्मिना जावं, तुका तें केदीच घडचें नाका. पळय मोगाचें न्हू, कश्ट आसात, दूख आसा, म्हाका मरोंक आसा म्हूण जेजू सांगता आनी त्या वेळार पेद्रू म्हणटा, ना तशें तुका जावचें न्ही, केदीच तुका देव निर्मिना जावं. आनी त्या वेळार पेद्रूक जेजून बेश्टायलें म्हणटा पळय पुस्तक. तितला जेजू पेद्रू ते कोण म्हणूंक लागलो, म्हजे ससलो पयस सर सयतना म्हज्या वाटेर अडकळ आडटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. मोगाच्या भाव भयणीनो, कश्ट नाका, पिडा नाका, दूख नाका म्हणलें चिंता मनशाचें. पूण देव कश्ट पिडा आकांत दूख संतोशान बदलूंक आमकां एक वाट दाखयता. त्या मुखांतर आमकां एक विशेश तरबेती दिता. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडयता म्हणटा जेजू. पूण जो कोण आपलो जीव म्हजे खातीर उडयता तो वाटयता. जेजू खातीर म्हळ्यार जेजून आमकां जोड दिल्ल्या त्या सल्वोत्सवा खातीर अनेक लाख चडांत चड बरेपण हाडच्या खातीर आमी कश्ट सोंसूंक सदांच तयार आसूंक जाय. आनी हेंच सांजोवच्या वांजेलांत आमी वाचता 12वा वस्वर 20 आनी 34 ओळ. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 24. थंयसर जेजून सांगिल्लीं उतरां, गोवांचो खण मातयेन पडोवन
मेल्ल्या करीत तो एकोडच उरता. तो मरत जाल्यार येतेस्त फळ दिता. गोवाचो कण मातयेन पडत मेलो जाल्यार तो येतेस्त फळ दिता. जर मातयेन तो पडना तो एक कण जावनच उरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्यान आमच्या जिवितांत आमकां दिल्ल्या कश्टा खातीर, दुखे खातीर आमी अर्गां दिवया. त्या कश्टा मुखांतर, त्या दुखांत, आमच्या अनवरांत, पिडेशिडेंत सोम्यान आमकां वर्ती लिसांवां दिल्यांत. वर्ती सखत ताचे अनुभव करूंक ताणें आमकां भाग फोव केला. एक विशेष देणें सोम्यान आमकां दिलां. ताच्या सोडवणेच्या त्या कामांत आमी भागीदार जावच्या खातीर. आनी कश्टा मुखांतर आमकां सोडवून दिल्लो तो जेजू आमच्याय कश्टांत, आमच्या दुखांत आमचे संगी रावून निरंतर वावुरता. तो आमकां केदींच सांडिना, केदींच तो आमकां सोडिना. हें आमी वळखून घेवन हें गीत आमी गायता आसतना आमकांच आमी ह्या वेळी सोम्या समोर दवरया. हर एक आमचे कश्ट दूख ताच्या कश्टा मेळोवन ताच्या सल्वसवा खातीर, ताणें आमकां जोड दिल्या सल्वसवा खातीर भेटोवन सोम्या तेय आमी येतेस्त फळ दिवच्याक ताचो आधार मागया. जिणयेंतल्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी भरता दुखांनी सूख रसलोलो तो सांबाळता सदा. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आस्तोलो पोंत पोरयान लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका, कंगल जायनाका, आस्तोलो पोंत पोरयान लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. लागींच हांव तुज्या. होय सोम्या, जेजू आमचे लागींच तूं आसाय. हर एक आमच्या कश्टा दुखांत, अनवरांत, पिडेशिडेंत तूं आमकां सांडिनाय, तूं आमकां सोडिनाय जाल्यार सोम्या सबार फुडें आमी चंचल जाता, कंगाल जाता. तुजे तेय आमी एकसार रावूंक फाटी सरता. पूण आज सोम्या तुवें आमकां तुज्या उतरां मुखांतर परत धैर्य घेवंक सांगलाय. आमच्या हर एका कश्टाक, दुखाक अर्थ आसा. जशें तुज्या कश्टा मुखांतर सोडवून तुवें आमकां दिली, ते आमच्याय कश्टा मुखांतर मनशाकुळाच्या बरेपणाक चडान चड खारान जावंक सोम्या ते कश्ट सोसूंक तूंच आमकां तुजें बळ दिताय, सकत दिताय. आज ह्या खातीर सोम्या आमकां सोम्या तुज्या हाती भेटयता. हर एक कश्टान, दुखान, पिडेशिडेन तूंच आमकां सांबाळून चलोवन व्हर. तुज्या दैवीक सक्तेन तूं आमकां भर. केदींच तूं आमकां निराश जावंक दिनाका. बगा सोंसणीक हायेन हर एक आमचे कश्ट सोसून सोम्या तुवें आमकां तूं आमचे तावन आशेताय तीं फळां आमच्या दिनयेंत आमी दिवच्याक सोम्या तुजे दैवीक सकत आनी कृपा आम्हा सोमेश सांग तूं लाभय. सो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन.